काल सांगले हो जो ग्राउंड आसा हो खंय ना खंय तरी प्रायवेटायज कोणाचे तरी सरकार कोणाक तरी भाड्याक दिवपाक सोदता। जो ग्राउंड लोकांचो आसा, जो ग्राउंड जिसुडा आणि स्मार्ट सिटी ह्या दोन्ही हांच्या पब्लीक फंडांतल्यान मारला 35 कोटी जाचे स्पेंड जाल्या, तो ग्राउंड प्रायवेटायज करपाचो अधिकार सरकाराक कोणी दिलो हो मोठो प्रश्न आसा। कारण 1 वर्स जालें इनॉग्रेशनाक हो ग्राउंड पेंडींग आसा। आमी जेन्ना हो बोवाळ जालो तेन्ना आमकां कळ्ळें की सांज पर्यंत हो टेंडर कॅन्सल जालो, पूण हो टेंडर कॅन्सल फक्त टेक्निकल ग्राउंडाचेर केला। पूण आज काँग्रेस पक्षातर्फे आज आमी हांगा लेड बाय जना भंडारी आमी आज हांगा हो जो मोर्चा हाडलो, जो हांगा मेमोरेंडम दिले, तातूंत आमी कांय मागण्यो केल्या आनी आमी सरकारा कडेन मागला की हो जो ग्राउंड आसा हो खंयच प्रायवेटायज जावपाक जायना। कारण प्रायवेटायज जालो जाल्यार पयलींच म्हणजे पणजेची अर्दी पणजे कसिनोंक दिल्या। हो एक ग्राउंड खंय सीसीपी मागता आपल्याक जाय म्हणून, हो सीसीपीच्या बापायचो फात न्ही। हांव हे परत आतां उतर वापरता, हो कोणाच्याच बापायचो फात न्ही, हो लोकांचो ग्राउंड। हो ग्राउंड जो आसा ज्या जाग्यार प्रत्येक गोंयकार खेळटाले, आमी ल्हानपणांत सुद्दां थंय खेळटाले, कॉलेजींतल्यान वता आसतना इन्क्लुडींग जिसुडाचो जो डायरेक्टर आसा तो थंय खेळटालो, कारण आमी कॉलेजीन एका बरोबर आशिल्ले। आज तांकांय कळ्ळां आसतलें की ही परिस्थिती सरकारान कितें करून दवरल्या। आज अशें आसा जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सकाळीं विचारलें तो सांगता आपल्याक खबर ना, तो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन येना म्हणून। जी सुद्धा म्हणटा की आमी प्रायवेटायज करचे ना आता म्हणटा, आमी म्हणटा ते सीसीपीक दितले। सीसीपी कडल्यान कितेंच रायटिंगान आयिल्लें ना की आपल्याक तो ग्राउंड जाय म्हणून, आनी तो मेंटेन कशें करतले। सो अल्टिमेटली जस्ट लायक हाव एवरी प्रॉपर्टी which is part of Panjim has been given to casino, होय जो ग्राउंड आसा तो खंय ना खंय तरी कसिनोकूच दितले। कारण ते एक रेस्टॉरंट आसा, ते पार्किंग आसा, अँड मे बी दे विल क्रिएट अ फॅसिलिटी फॉर ऑल दीस पीपल। सो जी लोकांचे जे आसा आज लोकांचो, हांवें आज तांकां सांगलें की आमी वी आर लायक शटलकॉक म्हणून, वी आर लायक शटलकॉक। आज गोंयकारांक आमकां शटलकॉक करून दवरलें ह्या सरकारान की ह्या हो डिपार्टमेंट म्हणटा आपूण ना टाक त्या सायडीन, तो डिपार्टमेंट आपल्याक कांयच खबर ना टाक ह्या सायडीन, निमाणे शटलकॉकाक खबर ना की आपूण कोणाच्या सायडीन। ही परिस्थिती आसा गोंयकारांची आनी सरकार हे मुद्दाम करता। आनी खंय ना खंय तरी आमकां दिसूंक लागला की हातूंत भितर चीफ मिनिस्टराचो हात आसा। कारण आमी फाटले 3 म्हयन्याची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आमी पळयलां की प्रत्येक डिपार्टमेंटान कितें ना कितें वांकडे करता आनी मागीर आपूण हिरो जाता। सो ही इज प्रॉबेबली ट्रायंग टू प्ले विथ हिज मिनिस्टर, बट वायल डुईंग दीस वी हॅव सीन दीस विथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वी हॅव सीन दीस विथ अदर डिपार्टमेंट्स, हाव चीफ मिनिस्टर इज प्लेइंग विथ हिज ओन मिनिस्टर एट द कॉस्ट ऑफ गोल्स। आणि हे जावपाक आमी दिवचे ना। हांगाय तेच चल्ला। हांगा आमकां आतां कळ्ळा की जी सुद्दां प्रॉबेबली खबर नाशिल्लें कितें आसा काय कितें ना तें म्हणून, पूण हे खबर ना हे कित्याक घडटा। हाव दिस इज बींग, हाव अ मिनिस्टर हू इज सपोज टू बी इन चार्ज ऑफ दॅट डिपार्टमेंट इज बींग ओवररूल्ड बाय चीफ मिनिस्टर टू क्रिएट रकस फॉर देमसेल्फ। इट इज देयर इंटरनल फ्लाइट, दे मे बी प्लेइंग टेबल टेनिस विथ इच अदर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गोल्स। हो ग्राउंड हो गोंयकारांचो, आमी हाजे खातीर लढटले। आमी मागणी केल्या की हाका परत दयानंद बांदोडकर ग्राउंड म्हणून नांव दिवचें, कारण तांणी तो वाचून दवरिल्लो गोंयकारा खातीर। आज पणजेची आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाची परिस्थिती पळयल्या। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम म्हणून जो आशिल्लो ताचें नांव काडून श्यामाप्रसाद मुखर्जी आमी सांगलें इव्हेंट मॅनेजमेंट जागो दिवचो म्हणून, नाल्यार बीजेपीक दिवचे आपले इव्हेंट करपाक, कारण तीच परिस्थिती तांणी करून दवरल्या। एक बारीकसो दुसरो ग्राउंड आसा कला अकादमी आनी पेंटीम जिमखानाच्या मदीं, तोय ग्राउंड त्याच इव्हेंट म्हणून करपाक यूज करता। आनी होय करप आज पणजेच्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी इन्क्लुडींग प्रॉबेबली सीसीटीची जी नवी बोर्ड बांदल्या 30-35 कोटीची, ती बोर्ड त्या बुडीक बोर्ड ती इट इज व्हाईट एलिफंट, प्रॉबेबली दॅट विल ऑल्सो बी गिवन इन सम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर कसिनो, फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग दॅर कसिनो बिजनेस। सो हे जे कसिनो सरकार आसा, हे जे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आसा, आमी तांकां विचारले की एक ग्राउंड मॅनेज करतलो जाल्यार कितले पयशे लागतले। म्हाका म्हायती मेळ्ळी की अर्चितान सांगली 650 काय कितले कोटी काय फाटल्या वर्साचो खर्च इव्हेंटाचो सरकाराचो, 650 कोटी विच इज इक्वल टू अबाउट 2 crores पर डे। आनी ग्राउंड सांबाळपाक कितले लागतले पयशे। गोंयकारांनी खेळचे न्ही, गोंयकारांनी ग्राउंड वापरचे न्ही, नवे स्पोर्ट्समॅन तयार जावचे न्ही, हे सरकाराक जर अशें दिसता जाल्यार काँग्रेस पक्ष ते जावपाक दिवचो ना। आनी त्या स्टेडियमाचें जर उद्घाटन ह्या 15-20 दिसां भितर सरकार करूंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता लोकां कडल्यान आमी तें उद्घाटन करून घेतलें। हो बॉल जो आसा, दॅट फर्स्ट किक ऑफ ऑन दीस बॉल विल बी डन बाय आवर पार्टीचे अध्यक्ष, लोकांक घेवन, गोंयकारांक घेवन, गोंयच्या जे खेळाडू आसा तांकां घेवन। आनी हे जर सरकाराक दिसता की धमकी म्हणून समजा, कारण तुमकां भिवपाची गरज आसा, वी आर गोइंग टू डू दीस बिकॉज यू आर नॉट केपेबल ऑफ डुईंग दीस, यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स विथ युअर ओन मिनिस्टर्स अँड यू आर युजींग गन्स अँड यू आर डुईंग दीस एट द कॉस्ट ऑफ गन्स। आमी जावपाक दिवचो आमचो ग्राउंड, आमकां जाय, आमचो ग्राउंड, आमकां जाय, आमचो ग्राउंड, आमकां जाय, आमचो ग्राउंड, आमकां जाय। हो बॉल तुमकां दिसता बॉलाक मातशें वारें पंक्चर आहा, हो पंक्चर बॉल
आनी हो बॉल खेळपाचे लायकीचो ना. ते प्रतिकात्मक बॉल घेवन येयल्या. हो बॉल खेळपाचे लायकीचो ना. हे दाखोवन दिता की आमचे जे तरणाटे आसा, ग्रावंड आसा, ग्रावंड आमचो आसा, पूण तरणाटे पंक्चर जाल्ले आसा. ह्या सरकारान आमच्या तरणाट्यांक पंक्चर करून दवरलेले आसा. ह्या तरणाट्यांची हवा तेंच्यांनी काडून उडयल्ली आसा. जी भुरग्यां मदीं उमेद आसता, एक उर्बा आसता, एक उमेद आसता खेळपाची, ह्या भुरग्यांक तेंच्यांनी आडयल्ली आसा. काल काँग्रेस हावसान तुमचे थोडे भाव मिडिया भाव थंय येयल्ले आनी तेन्ना आमच्या अध्यक्षान मिडिया बायट दिल्ले की आमी आयज हांगा 3:30 हांगा येतले जाप विचारपाक ह्या इश्यूचेर. आनी तेच्या नंतर एक 7-8 मिनटांनी एक थोड्या मिडियांचेर एक ब्रेकिंग येता की आमी हो ग्रावंड जी सोडा, हो ग्रावंड आतां हेका हँडओव्हर करतले CCP. ऑर्डर ना, ब्लॅक अँड व्हाईट कांयच ना, तेंची मिटींग जायना. एक मंत्री आमचो आयचो प्रोटेस्ट बंद करपाक, आमकां डिमोरलायज करपाक, म्हणजे आपूण आनी कितें केलें तुमी आनी थंय वचो नाका. तो मंत्री एक 5-6 मिनटांनी एक ब्रेकिंग दिता, थोड्याच मिडिया भावांक फोन करता आनी सांगता अशें अशें करा, आनी ते तुमी करतात. पूण तुमी खंयसरूच आजून बसून व्हायट अँड ब्लॅक थंयसर कांयच ना, कसलीच ऑर्डर ना, कसलीच मिटींग जावना. ज्या अधिकाऱ्याक आमी मेळोंक गेले तेका आमी विचारले ह्या विशयाचेर, ह्या संदर्भान तुमची मिटींग जाल्या, जावंक ना. सरकारची मिटींग जाल्या, जावंक ना. मंत्रिमंडळाची बसका जाल्या, जावंक ना. जाल्यार एक मंत्री ओरली हे कशें जाहीर करूं शकता की हो ग्रावंड आमी CCPक हँडओव्हर करतले. हो अधिकार तेका कोणी दिलो ओरल सांगपाचे. सो ही बंडलां, ही फटिंगिरी गोंयकारांक तुजी कळली आसा ती आमी खपोवन घेवचे ना. जेन्ना आमी ऑफिसराक मेळटा तेन्ना ऑफिसर सांगता टेंडर आमी ते कॅन्सल केला, पण टेंडर कॅन्सल करपाचें कारण सांगिना. हांगा टेंडर कॅन्सल करपाचें हे तेंचेच डॉक्युमेंट. टेंडर कॅन्सल करपाचें कारण आसा पळय, द एबाव रिफर्ड टेंडर स्टँड्स कॅन्सल्ड ड्यू टू एरर क्रिएशन इन टेंडर. आमी तेका विचारता हो ग्रावंड तुमी ना म्हणटा तो आमी टेंडर कॅन्सल केले. कित्याक कॅन्सल केलाय? हे टेंडर प्रोसेसान एरर आहा म्हणून कॅन्सल केला. टेंडर ते परत करपाचें आसा. तेका विचारलें आमी, तो म्हणटा आमी ग्रावंड दिवचे ना. ऑर्डर काड म्हणटा तो ऑर्डर काडूंक शकना, कांयच तेजे कडेन जबाब ना. तो आमकां सांगता आमी फक्त टेंडर हे काडला ते ग्रावंड दिवपाक न्हू म्हणटा. फक्त आमी एक एडवायझर अपॉयंट करपाक आमी टेंडर काडला आनी तो फटींग उलयता. तेंच्या हेजेर फटींगपणां आसा. परत गोंयकारांक हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव वाचून दाखयता. हे एडवायझर अपॉयंट करपाचे टेंडर नासून हो ग्रावंड विकपाचें टेंडर जावन आसा. हे तेंच्यांनीच बरयल्लें आसा. ते हांव वाचून दाखयता गोंयकारांक कळपा खातीर, आमच्या तरणाट्यांक कळपा खातीर. जे ग्रावंडार खेळपाक शकता, जे चलपाक थंयसर ज्यो फॅसिलिटी घेवपाक आमचे पणजेचे आनी इतर भागांचे जे आमचे तरणाटे आसा तांकां कळच्या खातीर हे तेंचे कर्म दाखयता. ऑफिसर एक सांगता, पण तेंची सायटीर जे आसा डॉक्युमेंट तेचेर कितें म्हणटा ते आयकात. अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रान्सॅक्शन एडवायझर फॉर स्ट्रक्चरिंग अँड मॅनेजिंग द bidding process or to lease the multi-utility sports and commercial facility, football ground, restaurant and allied amenities at Kampal, Panji. म्हणजे थंय जितले ग्रावंड आसा, आमचे ट्रॅक आसा, थंय रेस्टॉरंट आसा, पार्किंग स्पेस आसा, हे सगळे भाड्याक घालपाचे ही ऑर्डर जावन आसा. हो आमचो ग्रावंड, आमचो स्वाभिमानाचो ग्रावंड आनी ग्रावंडा मजगती आसलेली सगळी एम्युनिटीज हे सरकार भाड्याक घालपाक हे उठलेले आसा. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जीक भाड्याक घालपाक तेंच्यांनी केल्ले. श्यामाप्रसाद मुखर्जीक स्टेडियमाक भाड्याक घालपाचें केल्ले. थंय आमी काँग्रेस पार्टी थंय वचून तेंकां जाप केल्ली. तेन्ना त्याच्या नंतर ते शांत जाले. तांकां दिसता आमी सगळेच विकतले. एक शिटकावणी. काँग्रेस पार्टी हो कांपालचो ग्रावंड, जो लोकांचो ग्रावंड आसा, तो तुमकां लिजार दिवपाक आमी दिवचे ना. आमचो प्राण गेले उपकारता. आमी झुजतले. ह्या सरकाराक आमी हरयतले. तुमचे जे पैसे कमोवपाचे साधन आसा ते आमी तुमकां जैतिवंत जावपाक दिवचे ना.
आणि ही खंयसरूय जेन्ना प्रोटेस्ट जाता तेन्ना प्रोटेस्ट कसो बंद करप हो बंद करपाचो जो विश्वजीत राणेन काल एक नाटक केला असली नाटकां परत एकदा करपाची ना. जर त्या तुमच्या मिडियाच्या ब्रेकिंग न्यूजान जर त्यांनी एके लायनीन म्हटलेले की आपण हे लिजार आनीक दिवपाचो ना, गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेतला की ग्राउंड हो लोकांक आसतलो, ओपन आसतलो, हो लिजार काडचे ना आमी हे सांगलेले जाल्यार वालोर दिवपाचे. पण फटिंगपणां अशी जाता की तो सांगता की हो ग्राउंड आमी हँड ओव्हर करतले सीसीपीक. आयज पासून सीसीपीक कोणी सांगला? सीसीपीचे परमिशन घेतला? सीसीपी बरोबर मिटींग जाल्या? आमची मागणी आसा की हो ग्राउंड आणि ज्यो सुविधा ज्यो लोकां खातीर आसा त्यो सगळ्यो सुविधा हो ग्राउंड पुराय ग्राउंड हो एसएजी कडेन सुपोर्द करचो. आणि हे प्रायव्हेटायझेशनाचे भूत तुम्ही सबंद गोंयभर जे उडयतात हे भूत मारात, काबार करात, लोकांक त्रासान घालू नाकात. हे आमी जावपाक दिवचे ना. काँग्रेस पक्ष हो विषय तडीक लागासर खंबीरपणान आमी झुजतले, आमी लढतले. आमी ह्या सरकाराक ही चोरी करपाक, ही लूट करपाक आमी दिवचे ना. तुमकां जर ताकद ना ते मेंटेनन्स करपाचे जाल्यार तुम्ही हात वयर करा. काँग्रेस पार्टी समर्थ आसा, आमचे कडेन दिया. फाटले फावटी आमी सांगलेले श्यामाप्रसाद मुखर्जी तो इंडोर स्टेडियम आमचे कडेन दिया, आमी पळयता. आता परतून एकदा सांगता, तुमचे कडेन जर जायना हात वयर करा. जे म्हणा काँग्रेस पार्टी समर्थ आसा ह्या ग्राउंडाचे मेंटेनन्स करपाक आणि फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिवपाक. हो आमचो कांपास ग्राउंड पळय आसा आतां 2 वर्सां जाली रेडी आसा. सरकारान आमकां सांगचें कित्याक इनॉग्रेट करूंक ना म्हणून. आतां 3 दीस जाले मिडियाचेर काँग्रेस आनी आमी सगळे बॉब करूंक लागले म्हणून अर्बन मिनिस्टरान थोड्यांक ब्रेकिंग न्यूज दिल्या की आमी सीसीबी दितले म्हणून. तूं म्हाका हांव तुका विचारूंक सोदता, खंयचे गोंयांत खंयचे पंचायत ग्राउंड चलयता ते फुटबॉल ग्राउंड? All the grounds are managed by SAG. We have got the Goa Football Association with us. तुम्ही सांगता आम्ही CCB दितले just tossing the ball to the other side just to keep us calm and cool. No, this is total cheating. We will not allow this ground to go into private hand. It will be in the hands of the people of Panjim, and I am appealing to people of Panjim. Don't keep quiet. Don't sleep. Come out on the road. 6 years we have suffered. Nobody came on the road. हांगा गांवांनी काशी घालता ते लोक एक टावर घालतले सगळे लोक भायर सरता. पणजीकार भायर सर हांव नको कित्याक ते हे पाटी हो आमचो ग्राउंड आमी सारवार करूंक जाय. कित्याक आमचे थिंगा डेंपे कॉलेज आसा, लॉ कॉलेज आसा, डॉन बॉस्को स्कूल आसा, कितकेच स्कूल्स आसा. खंय फेवतले ते जिमखाना आहा ते फकत रीच पीपल वयता, पयशेकार वयता थिंगा. आमचे गरीब भुरगे खंय फेवतले? हांव मागता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन की ताबडतोब तेणे CM कडेन बसून हे कॅन्सल करचे. CCP कडेन जायना. इसे डोंट पास द बक ऑन CCP टू पॅसिफाय द काँग्रेस पार्टी. वी विल नॉट बी पॅसिफाईड. थँक्यू. हो भाड्याचो सरकार, हो भाड्याचे आमदार घेऊन चलोवपी सरकार आज सगळे भाड्या घालता. पणजे आमचे कॅपिटल, अर्धे आमचे कॅपिटल विकला आता सध्या. आणि पणजेन एकूच स्पोर्ट्स चलता म्हणटा ते गॅमलिंग आणि खंयचे स्पोर्ट ना. आणि एकमेव ग्राउंड जो पणजेकारा खातीर आणि इतर बाकीचे लागीचे मतदारसंघाच्या लोकां खातीर, युवकां खातीर जो आशिल्लो तोय तो भाड्यार घालता. तुमचे इंटेन्शन कितें? ह्या सरकाराच्या ह्या जोडी नंबर 1 डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे, तुमचे इंटेन्शन कितें? पहिली एक तर भाड्याचे सरकार तुम्ही चलयता. आता सगळे तुम्ही पहिली पोर्ट विकताले, रेल्वेज विकताले, एअरपोर्ट विकताले, आता ग्राउंडय विकपाक लागला. अख्खे तुम्ही गोवा फॉर सेल म्हणटा पळय हे उदाहरण. आणि व्हॉट इज युअर इंटेन्शन इज माय क्वेश्चन. तुम्ही खरे गोंयकारा खातीर हे सरकार चलोवपाक सोदता का भायल्या लोकां खातीर? आणि हो ग्राउंड प्रायव्हेटायज करून तुम्ही कोणा दिवपाक? व्हॉट इज युअर अल्टिरियर मोटिव्ह? अर्धे पणजे विकून कसिनो दिले, आता हो ग्राउंड विकून कसिनो दितले प्रायव्हेटायज करून.
इज दॅट वॉट यू वॉन्ट? हे जर तुम्ही फाटी घेना आणि एक गजाल तुमका अदला बदली करपाय काढून सीसीपीचेर घालपाय तस जाल्यार तुम्ही रस्ते काढा आणि हेल्थ डिपार्टमेंटात या अदला बदली करा. स्ट्रीट लॅम्प्स काढा आणि हेल्थ डिपार्टमेंटात या. हे चल्ला कितें? आम्ही तुमका वॉर्निंग दिता, युवका कडल्यान वॉर्निंग दितात, काँग्रेस पक्षा कडल्यान वॉर्निंग दिता. हे तुम्ही जर बंद करना आणि राईट अथॉरिटी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवाक समज तुम्ही दिना जाल्यार आम्ही आमकां लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट करचे पडटले. पणजेकारा खातीर युवकां खातीर आमी ग्राउंडार देंवतले आनी बाब अमित पालेकरान सांगिल्ल्या भशेन वी विल स्टार्ट ऑन द ग्राउंड अँड वी विल किक दीस बॉल अँड स्टार्ट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. दिस इज द लास्ट वॉर्निंग. दिस इज द वॉर्निंग नॉट फ्रॉम काँग्रेस पार्टी. ही गोंयकारा कडल्यान तुमकां वॉर्निंग समजा तुमी आनी बेगीचे बेगीन आनी युथा कडल्यान वॉर्निंग समजा बेगीचे बेगीन हे तुमची जे कितें घोळ करता ते फाटी घेवचे आनी टू द रायट डिपार्टमेंट हो ग्राउंड दिवचो. स्लोगन